संगीत नाच सारकेल्या कले खातीर आमी एकामेकांकडेन जोडून उरता अशें मत राज्यपाल भारतवीर वांचून उक्तायलां. सुरश्री केसरबाई केरकार स्मृती संगीत संमेलना वेळार ते उलयताले. कला अकादमीन हें संगीत संमेलन आयोजीत केलां. पयलीं काळात श्रेष्ठ गायक तयार जाल्ले, पूण आतां अशें दिसना. आतां कलाकार संगीताच्या वर्गात अडकला आनी शास्त्रा पासून पयस उरला आसूंये अशें कला अकादमीचो अध्यक्ष विष्णू वाघान म्हळां. It is the cultural aspects, music, dance, drama, painting, etc., which serve as a strong medium for binding us together and also widening the frontiers of our minds and enthusing our spirit. Friends, Goa has produced many artists and musicians of eminence and repute who have made every Goan proud by their rich contribution in their respective fields. शिक्षण देणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. या संस्था आपापल्या परीनं मुलांना संगीताचं ज्ञान देत असतात. पण हे सगळं घडवत असतानाही एक प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारला जातो की जुन्या काळामध्ये ज्याप्रमाणे अत्यंत श्रेष्ठ असे गायक निर्माण झाले, तसे श्रेष्ठ गायक हे आजच्या जमान्यामध्ये का होत नाही? गायक शेवटी मोठा कधी होतो? त्याला सर्वत्र जेव्हा मान्यता मिळू लागते, त्याचा बोलबाला होतो, त्याच्या प्रतिभेची चमक जेव्हा सर्वांना दिसते आणि आपल्या गायकीच्या अद्भुत आविष्काराने जेव्हा तो आपलं स्वतःचं नाव संगीताच्या नभोमंडलावरती कोरतो, तेव्हाच एखादा गायक मोठा होतो. आज असं का दिसत नाही? याला मला वाटतं एक कारण कदाचित असं असेल की आपण संगीताच्या वर्गामध्ये अडकलो आहोत आणि शास्त्रापासून खूप दूर राहिलो आहोत. परवरी चालू आशिल्ल्या रणजी ट्रॉफी खेळाचो दुसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना गोंय पंगड जम्मू काश्मीर पंगडा परस 290 रनांनी फाटीं आशिल्लो. परवेज रसुलान 171 रन्स काडून जम्मू काश्मीर पंगडाक 337 रनांचेर पावयले. शेनवाराक खेळ सोंपलो तेन्ना एकूय गडी बाद जायनासतना गोंय पंगडान 48 रन्स काडिल्ल्यो. अमोक देसाय आनी स्वप्नील आसनोडकार खेळटाले. Cricket, one partnership want to come. We've seen a lot of crickets. We've seen Rahul Dravid Lakshman scored against Australia. This is in the cricket partnerships will want to come. We should have a little bit patience. They played very well. They played good cricketing shots. They give credit to Jammu people. They played well. They fought back from yesterday's 196 for 7 to 338, and now Goa at the end of the day is 48 for no loss. So overall, how do you read the situation? Oh, see, according to me, being a coach, we dominated. We won all the sessions. See, usually every session people will score like 90, 100, the top teams. We gave only hardly first session yesterday we gave 60 to another session we gave 60. Yesterday we bowled reasonably well. But if you see the scorecard, we dominated. If you see one good partnership, they reached 338. So overall is okay. But when we're playing top quality teams, we need to break the partnership. Try to win, convert half chances. We'll do it next time. गोंयचे चले आनी चलयो राष्ट्रीय स्कूल गेम्साचे टग ऑफ वॉर सर्ती खातीर सध्या नेटान तयारी करता. कोच तनुज किनळकराच्या मार्गदर्शनाखाला कांपाल ग्राउंडार ह्या टिमीचे नेमान ट्रेनिंग चलता. फोंड्या जावपी ह्या सर्तीत गोंयच्यो दोनूय टिमी भांगरा पदकां जिखपाक शकता अशें कोच तनुजाक दिसता.
कॅम्प आमी स्टार्ट केल्लो 8 ऑक्टोबर ते 25 ऑक्टोबर प्री नॅशनल कोचिंग कॅम्प घेतलेलो आनी तितून जी भुरगीं सिलेक्ट जाल्ली पळय तेंचो कॅम्प हो आतां फायनल स्टार्टींग फ्रॉम 1 to 17 तारीख पासून आनी दोनूय टिमी आमच्यो बऱ्यो आसा स्ट्रॉंग आसा आनी इम्प्रुवमेंट खूब केला टिमींनी गेले फावट जे टिमी आसल्यो पळय तेंच्यांनी सिल्वर आनी ब्रॉन्झ मेडल मारलेली हे फावट म्हाका दिसता की दोनूय टिमी गोल्ड मेडल मारपाक शकता नॅशनल आसा 19 ते 22 तारीख पर्यंत फोंड्या सगळे ऑल येता स्टेट येता पोरू आसल्यो 17-18 कितें अंदू येवंक शकता गर्ल्स सुबेज कित्याक पोरूच्यानूच ती गेम्स इनवॉल्व जाले स्कूल गेमींनी हे गेले आसता गर्ल्सांचो पावर कमी आसता आनी चेड्यांक पावर सुबेज आसता म्हणजे गर्ल्सांच्या टिमीन चेड्यांक उडोवंक लायल्यार कित्याक तिंचो पावर मातसो आनीक फोर्स मेळटा आनी तांकां बऱ्याक पडटा हेज्या खातीर पावराक म्हणून तांकां गर्ल्स आनी बॉयज मिक्स करून हे करता कसो आसा प्रोग्रेस ज्या दिसा स्टार्ट केल्लो ते आनी आज पर्यंत कितें वाडला जे दीस आमी स्टार्ट केल्ले तेन्ना तितलो पावर नासलो आतां तेंचे कडेन कॅपेसिटी आसा की 1-2 ते 2.5 मिनटां पासून होल्ड करून रावपाक जेन्ना स्टार्टींग केल्ले तेन्ना ती एक 30 सेकंड्सांक 1 मिनट हे हितून काबार जाताली आतां ती 2.5 आतां आमकां तरी प्रोग्रेस आनीक आमचे कडेन एक 7-8 दीस आहा तितून आमकां 3 मिनटां तरी होल्ड करपाक जाय तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia हे फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता पळयत रावत प्रुडंट मिडिया नमस्कार तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट